आयज मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन जाल्या बद्दल हांव म्हाजे मुर्मुगांव म्हाजे कलिग्स सगळे कावन्सिलाचे तेंचे धन्यवाद करता की तेंच्यांनी चेअरमॅनशिपाक म्हाका सपोर्ट केलो हे मार्केट कमिटीचो. मार्केट हे आमचे जे वास्तू जे मार्केट आहा हे म्युन्सिपालिटीचे अंडर पडटा. ते म्युन्सिपालिटीच्या मार्केटान स्ट्रीमलायन म्हणटा ते कांय ना, जळा खंय गाडे उब्या कोणाचेर कसलोच कंट्रोल ना. सो ही पयले सुवातेर हे स्ट्रीमलायन करपाक जाय की म्हाका हे जे गाडे आहा ते आपल्या जाग्यार आसतले, खंय वयता ते गाडे दवरता, हेचेर कोणाचेच लक्ष नसता. आमचे इन्स्पेक्टर जे म्युन्सिपालिटीचे आहा ते तेंचेर लक्ष घालना. सो हे तांकां आपोवन हांव मिटींग घेतलो एटीओकान तांकां आपोवन की हेचेर स्ट्रीमलायन जावपाचें. हे जे गाडे आहा इल्लिगल चलता तांकां साफ करपाचें, ते आनी दवरपाचें ना. इल्लिगल गाडे तेंचे कांयच ना, तेंचे गाडे थंय नासतले. आनी जळामळा जे गार्बेज फ्री मार्केट दिसपाक जाय, क्लीन, नीट अँड क्लीन अशें म्हाजो प्रयत्न आसतलो की हे जे वेंडर्स आहा ते लिगलिटीन आसतले, थंय लिगल बेजिसार बेश्टे जळामळा धंदो कोण करतना थंय गाडे रस्त्यांचेर मदीं नॅशनल फार्मासी कडेन गाडे थंय गाडे हे कोणाचे इन्फ्लुएन्सार गाडे चलता म्हाका खबर ना, पूण हे खंय तरी स्ट्रीमलायन जावपाची गरज आहा. आनी करतलो तांकां एक लायनीन हाडटलो. धंदो पोट हे सगळ्यांक आसता, त्या माध्यमातून ती कामां जावपाक जाय. आयज आमच्या मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान स्पेशल मिटींग हॅल्ड केल्ली आसा. तितून आमी स्टँडींग कमिटी आयज काडिल्ली आसा. तशेंच स्टँडींग कमिटीन आमचे टोटल 8 मेंबर आसा. तितून इन्क्लुडींग चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन. तशेंच आमी आनी 5 भशेन कमिटी काडिल्ली आहा. तितून एड्युकेशन कमिटी, मार्केट कमिटी, सॅनिटेशन कमिटी, सॉयल डेव्हलपमेंट कमिटी आनी तितून आमी एवरी कमिटीन एक चेअरमॅन काडिल्लो आसा की म्युनिसिपल बरे भशेन चललो म्हणून. तशेंच आयज आमचे सप्तकाचे एक पॉयंट आमी डिस्कस केल्लो आसा. आनी तितून आमी डिस्कस केलें की लास्ट 2 वर्सां सप्तक जावना कोविडा खातीर, म्हणून हे फावट आमी वास्कोन सप्तक करपाचो आमी डिसायड केला. आनी तो सप्तक एक बरे भशेन जावनी वीथ कोविड जे प्रोटोकॉल्स आहा ते आमी घेवन सप्तक आमी करतले. आनी तशेंच आमी डिसायड केलें की हे फावट आमचे सप्तक आसतले ते एक प्लास्टीक फ्री जावचे भशेन. सो ते खातीर आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मोहन गुरुजी सर त्यांनी इनिशिएटीव घेतला की प्लास्टीक फ्री करचे. तशेंच तुमचे जे महिला मंडळ आसा आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की आमी तेंचे कडेन प्लास्टीक बॅग्स घेतले. आनी हांव सगळे जी आमची सप्तकाची जी कमिटी आसा तेंची वेडनेसडे मिटींग आसतली. ते आफ्टर दॅट आमी म्युनिसिपलिटीन डिस्कस करतले आनी फुडलें सप्तक कशें करपाचें आमी डिस्कस. आयज मिटींग आली, स्पेशल मिटींग, कितें डिस्कस जालें? आयज आमची स्पेशल मिटींग जातली आनी ते मिटींग आमी कमिटी काडले, 5 कमिटी आनी मागीर एक स्टँडींग कमिटी काडली. एक स्टँडींग कमिटी काडली आनी तितून आमी स्टँडींग कमिटीन 6 मेंबर आनी चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन 8 मेंबर आसता ती स्टँडींग कमिटी. मागीर डेव्हलपमेंट कमिटी काडलेली आहा, तितून 3 मेंबर. तो 3 मेंबरांनी एकलो चेअरमॅन आसतालो. मागीर एड्युकेशन कमिटी आहा, तितूनय 3 मेंबर्स. आनी मागीर सॅनिटरी मेडिकल हेल्थ कमिटी आहा आमची, तितूनय 3 मेंबर. तांकां एक चेअरमॅन आसतलो. तसोच मार्केट कमिटी आसतली. मागीर सॉलिड वेस्ट कमिटी, तितूनय 3 मेंबर आनी तांकां एक चेअरमॅन आसतलो एक. मागीर तुमकां हांव तें चल दिता लिस्ट दिता कोण मेंबर आनी तेजी नांवां हांव. आनी सप्तकाचें कितें डिस्कशन बी जालें? आयज आमी सप्तकाक हें केलां, डिस्कस केला. तितून आमी सप्तक एक पाटी आमकां थिंग कमिटीन ग्रीन सिग्नल दिलेलें आहा. आमी हे सप्तकाक एक पाटी आमी फेरी घालपाची तयार आहा. आमी फेरी घातले आनी आमी सगळे कावन्सिलरान डिसिजन घेतला, एमएनएस डिसिजन घेतला की फेरी ही जावची. आनी फेरी कोवीड प्रोटोकॉला अंडर, जशें कोवीड प्रोटोकॉला अंडरय जातली ही फेरी की कोवीड प्रोटोकॉल आमी फॉलोअप करतले. कितें SOP येतली ती आमी ती SOP गव्हर्मेंट SOP आमी फॉलोअप करतले हे सप्तकाक. आनी हे सप्तकाक आमी स्टॉलाचें आमी डिस्कस केलें. स्टॉलाची फी आमी हे पाटी कोविडा लागून 2 वर्सां कोवीड आसलेलें आनी हे पाटी आमकां सप्तक देवा कृपेन मनोवपाक मेळटा. म्हणून 2 वर्सां सप्तक जालो नासलो. हे पाटी आमकां दामोदराचेर जे आमी हो सप्तक मनयतात की बरे भशेन जावचो म्हणून आमी फेरीचे आनी स्टॉलाचे फी ही आमी सेम दवरल्या. गेले ते पाटी 1500 सेम आहा फी.
एक स्टॉलाची 1500 मुगे ते मिटर पर मिटर 1500 मागीर आमी गार्बेज एक स्टॉलाचे गार्बेज कलेक्शन करतले आनी एक स्टॉलाक आमी गार्बेज फी 1000 लायतले. आतां प्लास्टीक फ्री दवरपाचें केलां. सगळ्यांक आमी पेपर बॅग आमी म्युनिसिपालिटीन वांटतले. आमकां दाबोली महिला मंडळान आमी तांकां रिक्वेस्ट घातले की तेंकडे पेपर बॅग आमी घेतले आनी आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिब्यूट करतले. आनी हांव नवीन सराक सांगूंक सोदतां की आमकां मातशें सप्तकाक हे पेपर बॅगांचो मातसो आमकां हेल्प करचो.